काल आज आणि फाल्यां दायजी वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत आणि हांव रॉनी बांदूर. सांत लॉरेन्साक समर्पण केल्ल्या बोंदेल फिरगेजेंत आज आमी एक नदर मारून जाल्यार मोगाच्यानो आज सगळ्यांनी फेस्ताचो संभ्रम वर्त दबाजो आनी येवच्या सोमारा हांगासर एक तिदोडो संभ्रमच्याक ही फिरगज आयती जाल्या. ह्या विशयांत आमचे मदें सविस्तार माहिती वांटून घेवच्याक आमचे मदें आसात फिरगजीचे विगार मानारीक बाप एंड्रू लिओ डिसोजा, तशेंच सहाय्यक विगार मानारीक बाप विलियम डिसोजा, तशेंच सेंट लॉरेन्स इंग्लीश मिडियम स्कूल हांचे प्रिंसिपाल मानारीक बाप पीटर गोन्साल्वीस आज आमचे मदें हांगासर हजर आसात. आनी तेच परी फिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष जॉन डिसिल्वा आमचे मदें आसात, पूण उपरांतल्या संवादांत ते आमचे संगे हांगासर हजर जातले. तुमकां माया मोगासो आनी मोगासो ह्या कार्याक स्वागत फादर. स्वागत. थँक्यू फादर. तुमचे लागी हांव पयलेच विचारता, आतां येदोळीस हांवें सांगल्या प्रमाणे येवच्या सोमारा बोंदेल फिरगेजेंत एक व्हड दबाजो संभ्रमच्याक आमची बोंदेलची देवप्रजा तशेंच बोंदेल फिरगज आयती जाल्या आनी व्हड खुशेची गजाल. ह्या तिदोडे संभ्रमा विशयांत तुमच्या तावनूच आमच्या वीक्षकांक तुमी सविस्तार माहिती दिल्यार भोव बरें. देव बरें करूं. रॉनी, तो आमचो फिरगजगार ह्या आमच्या बागी संदर्भात आमच्या फिरगेच्या तिदोड्या संभ्रमाच्या सुवाळ्यार दायजी वर्ल्ड वीक्षकांक तशेंच दायजी वर्ल्ड TV पळयतल्या सुमेस्तांक आमच्या फिरगेचे विशयान माहिती दिवंक हांगासर आमकां आपोवणी दिलाय. तुका देव बरें करूं. थँक्यू फादर. आयिल्ल्याक देव. तुज्या पयल्या सवालाक जवाब जावन हो संभ्रम आचरण करूंक आमी आयती जाल्या. तूंय आमचो फिरगजगार. ह्या संभ्रमाक साबार दिसांची तयारी जाल्या. हो संभ्रम आमी येदोळसुकर जाय आसलो, कित्याक आमची फिरगज स्थापन जावन 2023 वर्सांत 100 वर्सां संपल्यान. पूण आमचें एक रनिंग योजन आसलें. तूं जाणाय आमची इगर्ज नवीकृतचें योजन तें चालू आसलेले वरवीं तें योजन संपोवंक आमी राखल्या आनी तें देवाच्या दयेन आतां संपणेच्या हंतार आसा आनी ऑलमोस्ट काम जालां. आनी आमी इगर्ज नवीकृत जाली इगर्ज उक्तावणाक नोव्हेंबराची 18 तारीख फिक्स केल्या. येवच्या सोमारा भोव बरो दीस. तो दीस आमी विंचला कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा रोमांतल्या सान पेद्रो सान पावलो महाबसिलिकाच्या समर्पणाचो दीस. बरो दीस गवळी बापांनी तो सुचीत केल्लो आनी त्या दिसा सांजेर 3 वरार सगळें कार्य प्रारंभ जाता. येदोळच तुवें सांगलें तिदोडो संभ्रम म्हणून. कसले खंयचे हे तिदोडे संभ्रम? पयल्यान पयलें नवीकृत इगर्जीच्या उक्तावणाचो दीस. दुसरें येदोळूच 100 वर्सां संपलोलो तो शतमानोत्सव दबाजो त्या दिसा आमी आचरण करता. आनी एक भोव संतोशाची खबर कित्याक म्हळ्यार येदोळ मुसर लोकांनी तांच्या तोंडान तोंडपाची सांगून आशिल्लें हें सान लॉरेन्साचें पुणशेत त्या दिसा नोव्हेंबराचे 18 तारखेर इगर्ज उक्तावण केल्या उपरांत आमचो मंगळूरचो गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सॉल्टना हें मंगळूर देशाचें अधिकृत पुणशेत म्हूण घोशण करतलो. निजायकी वर्तो दबाजो सगळें फिरगज कुटुंब संतोशान आसा. आनी आमचे सांगाता सान लॉरेन्साचे भक्तीक आमची सगळी मंगळूर देशच म्हूण येत आमचे सांगत आसा ह्या तिदोड्या संभ्रमांत भाग घेवंक. देखून तिदोडो संभ्रम परवा 18 तारखेर सांजे 3 वरार प्रारंभ जाता. ह्या कार्यक्रमा विशयान जायते सांगूंक आमकां आसा. ह्या मुखल्या हांगासर आतां संवाद चलयता आसतना म्हणजे सहाय्यक आसात, उपाध्यक्ष आसा, परत सांगतलो. देखून पयल्यान पयलें ह्या संवादाच्या सुरवेरच दायजी वर्ल्ड वीक्षकांक ह्या आमच्या तिदोड्या संभ्रमाक इगर्ज नवीकृत उक्तावणाक आमच्या शतमानोत्सव आचरणाक आनी आमची फिरगज पुणशेत म्हूण घोशण करच्या ह्या महाउत्सवाक ह्या तिदोडे संभ्रमाक हार्दिक स्वागत. देव बरें करूं फादर. आमच्या वीक्षकांक कार्याच्या पयलेंच तुमी सर्वांक माया मोगान आपोवणें दिला. वो एक संभ्रम, एक व्हडलो संभ्रम म्हणच्या कांयच तांतूं 2 उतरां खंडीत तिदोडो संभ्रम म्हणटा आसतना त्या संभ्रमाक विशेष एक महत्व आसा. आनी प्रत्येक थरान ह्या फिरगजेंत म्हाका आनी एक सांगत 100 वर्सां ह्या फिरगजेक संपली म्हणटा आसतना तें आनी एक व्हडलें साधन म्हणयात. आनी ह्या सुवाळ्यार हांव फादर पिटर तुमच्या लागीं एक सवाल विचारूंक आशेता. आमच्या फिरगजेक येदोळूच आमी आतां 100 म्हणजे शतमानोत्सव आचरण केलो आनी आचरण जायचे जाल्यार खंडीत हाच्या फाटली आमकां इतिहास वस्तू गेल्यार मस्त इतिहास आसा.
पूण इतिहासा फाटल्यान तुमी एक मोठव्यान ह्या इतिहासाची झळक आमच्या लोकांक दिशात गे फादर. वय तुम्ही सांगितल्या परीस ह्या इतिहासा फाटल्यान जायते विशय आसा पूण थोडे संगती हांवें सांगचें जाल्यार खंडीत खंडीत वय आमी येदोळच 100 वर्सांचे आचरण करता पूण ह्या पिरगजेचे चरित्र आमी सारके रितीन समजूं जाय जाल्यार आमी सुमार 1865 1865 विश्वेक फाटी वचत जाय आनी ते दाडाच्या काळार जेजूची बरी खबर परगट करूंक भारताक आयिल्लो फ्रेंच मिशनरी मानदीक बापू अलेक्झांडर दुबय त्यावेळी मिलार पिरगजेन तो सेवा करनासलो आनी हांगासर बोंदेल परिसरांत हांगा आशिल्ल्या क्रिस्तांव लोकांची सेवा करूंक आयिल्ल्या वेळार हो बोंदेल परिसर पळोवन ताका हो परिसर भोव सोबीत दिसलो देखून फ्रेंच भाशेन ताणें आपयिल्लें बॉनवेल आनी सांगण्या प्रमाणे हे बॉनवेलच आज बोंदेल जाला म्हणून चिंताप आसा. बोंदेल क्रिस्त शका 1923 वर्साच्या पयलें एक स्वतंत्र पिरगज न्हय आसली. ह्या पिरगजेंतले पच्छनाडी मूडशेड्डे आनी पदव ग्रामाचो लोक मंगळूर मिलार पिरगजेक तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वेतालो. उरिल्लो वांटो रुजाय पिरगजेंत 1912 रुजाय पिरगज आराम जाल्या उपरांत थंयसर वेतालो आनी थंयसर ताच्या उपरांत कितें जालें बोंदेल पिरगजेचो वो लोकांक सुमार 6 ते 7 मैलां पांय वाटेन तांणी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वेचें पळोवन ते दाडाचो मिलारचो विगार जावन आसलो मानदीक बाप लुईस फर्नांद हाणें बंगार सीमे म्हणल्या जाग्यांत एक ल्हानशें कोपेल बांदलें आनी हांगाच्या लोकांक तांच्या आत्मीक गरजांक मीस भेटोवंक आराम केले. आनी चरित्रे प्रमाणे आमच्या भावार्थी लोकांक शिमेस्त्री थंयसरच आसले म्हणलें सांगणी आसा. 1908 विश्वेंत माद्रास सरकारांतावन मंजुरात मेळिल्लें एक इस्कॉली थंयसर आसलें. अशें आसता बोंदेलच्या क्रिस्ती भावार्थांची आत्मीक उर्बा पळोवन त्या वेळार मिलार पिरगजेचो विगार जावन आसलो मानदीक बापू फ्रँक पिरेरा हांचें मन करगलें आनी हर सोनवारा कोपेलांत रावन आयतारा सकाळीं कुमसार आयकून मीस भेटोवन ताचे उपरांत ते पाटी येताले आनी क्रमेण 1913 इश्वेंत पिरेर बापांनी आतांची इगर्जाच्या ह्या जाग्याक ते कोपेल तेसपरी जे इस्काल आसलें तें तांणी स्थळांतर केलें देखून हांगासर आतां इगर्जाच्या त्या जाग्याक 1913 तावन चरित्र आसा आनी 1923 इश्वेंत ही पिरगज स्वतंत्र पिरगज म्हणून डिक्री दिल्ली आसा. इगर्जेच्या बांदपा विशयांत सांगचें जाल्यार 1915 थंयसर एक नवें कोपेल बांदिल्लें आनी ताचे सांगातास इस्कॉलाचें एक ल्हानशें बांदापी बांदून भोंवतणीच्या लोकांक शिक्षण दिवचें भोवरतें मिसांव काम आरंभ केल्लें. 1917 इश्वेंत गोरो बिस्प अधिक मनादीक दोतोर पाऊल पेरिनी हांच्या काळार भोवमानादीक दोतोर जुलियान डिसोजा बापांक बोंदेलच्या कोपेलाचो चापलीन जावन तांणी नियुक्त केल्लो आनी ताच्या उपरांत हांगासर जायतीं आत्मीक कार्य जालीं लोकांची प्रगती पळोवंक मेळ्ळी आनी ही प्रगती पळोवन 1923 मेच्या 1 तारखेर बोंदेलकारांक बंगारांच्या अक्षरांनी बरोवन दवरूंक योग्य जावचो तो दीस. त्या वर्त्या दिसा मंगळूरचो बिस्प पाऊल पेरिनीन बोंदेलांत जाल्ली प्रगती पळोवन हांगासर स्वतंत्र पिरगज म्हणून तांणी डिक्री दिली आनी ह्या वेळार 6 वाडे ह्या पिरगजेक दिल्ले. आच्चुकोडी बंगेर सीमे किराम खांबळा 3 घरां हाका फार्ला म्हणटात आनी हालतोट हे 6 वाडे सांगाता हाडून पिरगज म्हणून डिक्री दिल्ली आनी सांगातास मिलार पिरगजेचो 70 एकरो जागोय ह्या पिरगजेच्या पोशणा खातीर बिस्पांनी दिल्ले. हाचे उपरांत ह्या पिरगजेंत सबार विगारांनी
येवन सेवा दिल्ली आसा. हर एका विगारांच्या काळार जायती प्रगती आमी पळोवंक शकता आनी प्रत्येक जावन आर्विल्ल्या दिसांनी ह्या बंदील पिरगजेंत जायती प्रगती आमी पळयता. जावंक पुरो शिकपा क्षेत्रांत, जावंक पुरो दुर्बळ्या कुटुंबांक आदार दिवच्यांत, जावंक पुरो पिडेस्तांक आर्थीक कुमक दिवच्यांत, अशी जायती प्रगती ह्या बंदेलांत आमी पळयता. प्रत्येक जावन बंदेल पिरगजेक 2 इस्कॉलां आसात. एक सालोरेसाचे अनुदानीत इस्कॉल. ह्या इस्कॉलाक 115 वर्सांचे चरित्र आसा आनी ताचे उपरांत इंग्लीश मिडियम इस्कॉल आसा. इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाक ह्या वर्सा 20 वर्सांचो संभ्रम. हे इंग्लीश मिडियम इस्कॉल सुरू जावन 20 वर्सां जाली आनी ह्या दोनी इस्कॉलांत आमी पळयलें जाल्यार सुमार 1500ची चडीत भुरगीं शिकून आसात. देखून ह्या बंदेल इस्कॉल जावंक पुरो आनी इगर्जेन जावंक पुरो लोकां थंय जायतें बरेंपण आयिल्लें आमी पळयता. बंदेल पिरगजेंत 12 जण विगारांनी सेवा दिल्या आनी तशेंच 32 एसिस्टंटांनी सहायक विगारांनी हांगासर सेवा दिल्ली आसा. बंदेल पिरगजेंत 7 कॉवेंतां आसात आनी हर एक कॉवेंताची भयणी ह्या पिरगजेंत लोकांच्या आत्मीक बरेपणा खातीर जायतो वावर ती दिवन आसात. देव बरें करूं फादर. तिदोड्या संभ्रमाचो पयलो वंटो जावन तुमी शतमानोत्सवाच्या ह्या संभ्रमार आमची फिरगज कशी स्थापन जाल्ली आनी ताची चलोवन आयिल्ली वाट 100 वर्सांची तुमी सविस्तार रितीन लोकांक कळयल्याक तुमकां देव बरें करूं. आतां तिदोड्या संभ्रमाचो दुसरो वांटो पुनशेत. फादर तुमच्या लागीं म्हजे सवाल. आमी जाणा आतां सबार वर्सांतल्यान हांव आयकत हांगा पुनशेत जावन सबार भक्तिका येतात, मंगळारा नव्यान चलता आनी व्हडलो संभ्रम असो हांगासर चलोवन आसा सांजलोरेशाच्या भक्तिका विशयांत. पुनशेत कशें आरंभ जालें आनी येवच्या सोमारा म्हणजे 18 तारखेर आमचे गवळी बाप हे पुनशेत अधिकृत रितीन मंगळूर DSCGचे पुनशेत म्हणून घोशण करतात. हाच्या उपरांत ह्या पुनशेतांत विशेशता कसली आनी कसली पुरा योजना तुमी मुखार हांगासर मांडून हाडल्यात ह्या विशयांत कांय इल्ली माहिती दिशात गी फादर. भोव बरें सवाल राणी. पुनशेत श्रायन म्हणटा आमी आमच्या DSCG दोळू हांव चिंता म्हणजे चिंतपा प्रमाणे एक 5 श्रायन आसात. आतां हे श्रायन डिक्लेअर जाल्या पण 6वें अधिकृत श्रायन जाता आमच्या मंगळूर DSCG. ऑफकोर्स पयलें आमचें पुनशेत कारकोळ आमच्या सालोरेन्साचें एक बारीक व्हडलें पुनशेत आसलें, अजून तें आसा तें श्रायन आतां तें बसिलिका जाल्या. मंगळुरांत थोड्यो इगर्ज्यो सालोरेन्सा समर्पीत केल्यात. तांचे पैकी पुरातन इगर्ज सालोरेन्सा समर्पीत केल्ली म्हळ्यार बोंदेलची. आनी बोंदेलांत 100 वर्सां पयलेंच 100 वर्सां तावनूच सालोरेन्साची भक्त आसली हांगाच्या लोकांक. हरएकल्याच्या तोंडांत उद्गार आसा सालोरेन्स बाप आमचो, सालोरेन्स आमकां राखता सांबाळटा अशें म्हणून. आयिल्ल्या वर्सांनी प्रत्येक जण आमच्या आदल्या विगारान फादर अँड्रू न्हू ताच्या विगारपणाकाल ताच्या विगाराच्या सेवेकाल आसता सेवे टायमार सालोरेन्साच्या भक्तिकांचो संको पळोवन ताच्या मतीन भोगलें हांगासर एक सालोरेन्साचे भक्तीपण प्रारंभ केल्यार कशें म्हणून. म्हज्या उडासा प्रमाणे 2012 हांगासर हे सालोरेन्साचे भक्तीपण प्रारंभ जालें. श्रायन प्रारंभ जालें म्हणून आमी सांगूंक जायना, कित्याक श्रायन लोकांनी ताका श्रायन म्हळें, लोकांनी हे सालोरेन्साचे पुनशेत म्हळें. आतां श्रायन जाता परवा 18 तारखेर आमचो गवळी बाप अधिकृत रितीन डिक्लेअर जातना हे सालोरेन्साचें श्रायन जाता. पण सालोरेन्साचे भक्त डिवोशन ऑफ सेंट लॉरेन्स तें प्रारंभ जाल्लें 2012. थंयसर आमच्या इगर्जेच्या मुखल्या तोरीर आशिल्ली एक इमाज, लोक सबार त्या इमाजेक मानभाग येतलो. ती इमाज सकल हाडन रोडाक फेस करन थंयसर एक शायना भशेन बांदून पाद्रापान थंयसर सगळ्या लोकांची अभिप्राय घेवन गवळी परिशदेचेर हो विशय दवरून पास करून सालोरेन्साची भक्त प्रारंभ केली, नवेन प्रारंभ केलें. ताच्या उपरांत हांव चिंता 2013 हांगासर व्हडलें फेस्त आचरण केलें. फेस्त सालोरेन्स मात्तीर मेल्ल्या दिसाच ताच्या फेस्ता दिसा ऑगस्टाच्या 10 तारखेर सुरवेर 3 दिसाचे नवेन प्रारंभ सुरू केलें, मागीर फेस्त केलें. ताच्या बाद लोकांचो संको पळोवन 9 दिसाचे नवेन प्रारंभ केलें आनी व्हडलो फेस्त सुद्दां बजो केलो. ताच्या उपरांत हांव चिंता
फेस्ता दिसा आनी नोव्हेनाच्या दिसा जेवणाची थंयसर जेवणाची वेवस्था केली आनी अशें हें भक्तीपण वाडलें. अशें तो जावन आसा आदलो विकार जावन आसा ह्या भक्तीपणाचो एक रुवारी म्हणीत सुरवात केल्लें ताणें. ताच्या उपरांत हांव वेगार जावन आयल्या उपरांत हांगाचे लॉरेन्साचे भक्त पळोवन जें कितें पयल्यांच्या वेगारान प्रारंभ केल्लें आसा तें आमी मुखार शिरले आनी जायत्या लोकांक हांगासर बरेंपण जालां ताचे पुरावे आमी दवरले. आनी आयिल्ल्या वर आमकां एक आमच्या फिरगेजकारांक एक आशा आशिल्ली आनी आमकांय आशा आशिल्ली हें DSCच्या अधिकृत पुणशेत करी जाय म्हणून. आनी ताका लक्ती जाल्ले पुरावे सांगाता करून डॉक्युमेंटरी तयार करून सगळो विभाग गोळी बापा दिवन एक मानवी धाडली. ऑफकोर्स गोळी बापान ताचें प्रोसिजर फॉलो करून सेनेट सभेन दवरून डिस्कशन करून हें पुणशेत पूण डिक्लेअर करयेत म्हणून आमकां डिक्री दिल्या. आतां परवां आमच्या इगर्ज उक्तावनाच्या दिसा आमच्या शतमहोत्सवाच्या दिसा गोळी बापू ही डिक्री वाचून सांगतलो आनी हे DSCच्या अधिकृत पुणशेत म्हणून घोशण करतलो. हाच्या उपरांत कितें खंडीत जावन येदोळ कितें आसलें तें भक्तीपण मुखारसून वेता. मंगळाराचें नोवेन वार्षिक परब मुखारसून वेता. ताच्या उपरांत सडीत भक्तीपण आमी हांगासर भक्तीपणाक आमी आद्यता दिता. रेतिऱ्यो करचें, मागणी करचें, ताच्या उपरांत आराधन करचें, कावन्सिलींग करचें, कितें सकट एका पुणशेतांत भक्तीपणाची कार्य आसात ती मुखारसून वेतली. आनी ताच्या उपरांत लोकांचो संख्यो पळोवन भक्तिकाचो संख्यो पळोवन भक्तिकांच्या गरजांक अनुगूण जावन आमी कार्यक्रम रुपीत करचें येवजन घालां. देखून हें एक व्हडलें एक सालोनसाचें अजापत्त म्हणयेत आमची फिरगज सालोनसाचें एक अधिकृत पुणशेत म्हणून घोशण करचें आमकां बारी संतोश आनी सगळी फिरगज संतोशान हें गडीत संभ्रमक तयार करून आसा. खंडीत फादर ही एक तुमी सांगल्या बरी बारी एक संभ्रमाची आनी एक तुमच्या भक्तिकांक एक भोव वर्त्या संतोशाची आनी वर्त्या दादूसकायाचो दीस आनी तशेंच दादूसकायाची गजाल आसा. तुमकां देव बरें करूं. आनी हांव जाणा हाच्या फाटल्यान तुमचोय मस्त वावर आसा पुणशेता फाटल्यान. कशें आमच्या लोकांक भक्तिकाच्या संगतीन तुमी मेतर करून ताची भक्ती वाडयली तांकां तुमच्या तेगांव विगाराचो पात्र मस्त आसा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या विशयान तुमकां सविस्तार जावन माहिती दिल्या फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आतां म्हजे मुखले सवाल ह्या तिदोड्या संभ्रमाचो तिसरो भाग म्हणजे आमकां सर्वांक कळीत आसच्या प्रमाणे आनी आमकां आमच्या मुखार दिसच्या प्रमाणे भव्य इगर्जेचें नवीकरणाचें काम. आज पळयता आमी फाटल्या हप्त्यांत रस्त्यार वयताले हरियकलो म्हणटात ही एक बारी सुपर इगर्ज आनी लोकांचो हरियकल्याचे अभिप्राय जावन आसा असली इगर्ज थोड्यांनी म्हळ्यार मंगळूरान तस कांय पळोवना. सांजेर लायट घाल्यार ताची सोबाय वर्णूंक जायना. हांवें खुद म्हज्या दोळ्यांनी पळयला. खंडीत जावन आज पळोवंक आमकां सोबीत दिसता वय पूण हाज्या फाटल्यान आसची मिनत थोड्यांक कळीत आसता थोड्यांक कळीत आसना. ह्या ताजी काडल्यांक मात्र ती मिनत कळीत. फादर पयले म्हजे सवाल आज इतली व्हड भव्य इगर्ज आमच्या मदीं उक्ती जाला जाल्यार ताका खंडीत मूळ कारण हांव सांगता जाल्यार तुमच्या एका लिडरशिपान आरंभ जाल्ली. ही इगर्ज नवीकरणाचें काम करूंक तुमकां चिंता वा स्फूर्ती कशें आयली ह्या विशयांत तुमी आमकां सांगशात की फादर. भोव बरें सवाल रॉनी. इगर्ज बांदप म्हणटा आसतना आज आर्विल्ल्या काळार बांदची म्हणटा ती सुलभाची गजाल न्ही. हांगासर हांव येवच्या पयल्यानच हांव आयल्या उपरांत आदलो विकार म्हणजे बाब आंद्रुसोज म्हजो प्रेडिसेसर ताणें एक भव्य आंग्ला माध्यम इस्कॉलाक एक बांदप बांदिल्लें आनी ताणें एक म्हाका सांगलें उतार उडास आसा हाडे म्हज्या काळार लोकांच्या सहकारान इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाक बांदप जालें. तुका ही व्हड जबाबदारी आसा. आमचे पुणशेत सालोनसाचे भक्तीपण हांगासर पूण एक इगर्ज एक हांगासर नवी जाय या नवीकरण जाय म्हणून ती जबाबदारी तुजेर आसा आनी देव खंडीत तुजे तो जारी करतलो म्हणून उतार ताणें सांगिल्लें आसा पयल्यांच्या विकारान. पूण तो व्हड सर्वेर आमी तितलें ताका गमन दिवना पूण ग्रॅज्युअली हांगाच्या लोकांची उर्बा पळोवन आनी हांगासर येवच्या सालोनसाच्या भक्तिकाचो संख्यो पळोवन म्हाकाय बगलें फिरगज सगळ्या फिरगज कुटुंबाक हें चिंताप आयलें. प्रत्येक जाण गोळी परिस्थिती तें चिंताप तो आयना आमकां हांगासर एक इगज नवीकरण करी जाय इगज बरी जाय जे व्हड जाय अशें चिंताप आयलें. पूण तो व्हड ताच्या उपरांत चिंताप आसता आसतनाच एक बारेकार कर्ग आयलें कोरोना आयलें. देखून तें चिंताप थंयच डायल्यूट जालें. मागीर कोरोना आयलें उणें जाता आसतना परत्यान चिंताप वयर आयलें आनी गवळी परिशदेंत आर्थीक परिशदेंत विविध समितीन दवरता आसतना सगळ्यांनी आमकां एक हांगासर एक बरी सोबीत नवीकृत लीग जाय जे म्हणलें चिंताप आयलें. हें चिंताप म्हजें एकल्याचें न्ही हें सगळ्या फिरगज कुटुंबाचें चिंताप. हंतारी
गोळी आर्थीक परिशदेन गोळी परिशदेन श्रायन कमिटीन बीबी समितीनी आनी सगळे फिरगस कुटुंबाक हे येवजन जायगी नाका म्हूण तांचे अभिप्राय घेवन आमी निर्धार घेतलो सगळ्या फिरगस कुटुंबान निर्धार घेतलो आमकां हांगासर एक विस्तरण कर नवीकृत जाल्ली इगर्ज जाय आधुनीक परिस्थितीक हुंदून कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगस कुटुंबाकी आसली इगर्ज पावनातली त्या शिवाय सालोर भक्तिकाचो सांकोय सोडलो अशें चिंता पयलें आतां कार्य कशें कार्य देंवचें ह्या विशयान जायते चिंता पटयलें मस्त प्लॅनां केली आनी फायनली आमी इगर्ज विस्तरण आनी नवीकृत करचें येवजन हातीन घेतलें आतां ऑलमोस्ट इगर्ज नवीच जाल्या पूण हाचे कॉन्सेप्ट नवीकृत इगर्ज कित्याक म्हळ्यार आमची आदली घंटेची तोर दवरल्या आनी थोडे आदल्या इगर्जीचे थोडे भाग तातूंत आसात अशें म्हणटा आसतना ही नवीकृत नवी इगर्ज म्हणत तशें आनी ह्या विशयांत आमी जाणाव आजकाल पयशे जमा करचें काम तितलेसो लाभायचें न्ही आमी पयले फिरगस घरांत हांवून दान जमा केलें हर एका फिरगस कुटुंबाक आमी इतलोसो निर्दिश्ट आयवाज म्हूण आमी घालूंक ना पूण हर एका फिरगस कुटुंबान तांच्या थांकीच्या वरती कुमक केल्या कुमक करिनातलें कुटाम आमचें तां कोणूच ना बोनेलान आतां गरीब कुटुंबाचे न्ही म्हयन्यावार त्याग करून ह्या मंदिराक तांच्या देव मंदिराक तांणी दान दिलां तशेंच मागीर फिरगस घरांचें दान सदां एक आयल्या उपरांत आमकां आनीकी बायल्यांचो सहकार जाय तें म्हणून आमकां बगलें आमच्या आसपासच्या फिरगजांक वचून हांवें खुद्द वचून मीस भेटोवन आमचे प्रोजेक्ट आमचे मनावी दिवन फिरगस घरांत हांवें दान जमा केलें मागीर आयल्या बार हांवें एक गल्फ विजीट मारली थंयसरी लोकांनी प्रत्येक जावन म्हज्या अभिमानींनी सालोरसाच्या भक्तिकांनी हर एक कडेन कोणाक हांवें एप्रोच केला इगर्जेक म्हणटा आसतना तांणी फुलनी पाकळी दिल्या थोड्यांनी व्हड आयवाज दिला थोड्यांनी ल्हान आयवाज दिला तांचे तांकी प्रमाणे दान दिलां अशें हें दान जमो जाल्लें सालोरसाची व्हडल्या जापणयेत येदोळ मुसर आमकां उणें पडोंक ना पूण उणें पडल्यार सालोरस आमकां सोंड घालिसो ना तो म्हजो बरो असो देखून देव आमचें सांगता कित्तान म्हणटा न्ही कित्तान 177 वंदू सर्वेस्पर्ताचें मंदीर हें आमचें घर बांदिना जाल्यार आमी वावरचें व्यर्थ म्हजो खूब बरो असो देवानच हें अजाप केलां देवानच हें मंदीर बांदलां आनी देवाक असाध्य आमचें कसलेंच ना कितें आमचे वरेन चिंतिल्लें आमच्या तांके वरतें येवजन देवान जारी केलां आमी असाध्य म्हणून चिंतिल्लें ताणें साध्य केलां देवाक हांव महिमा दिता हें म्हजें एकल्या वरून जाल्लें न्ही हांवें खाली मुखेलपण दिल्लें मात म्हजे सांगात याजाक गवळीक परिशद तशेंच सगळे फिरगस कुटाम म्हजे सांगात आशिल्ले मात्र न्ही सालोरसाचे भक्तीक आनी अक्रिस्ती बावंडांनी तांची कुमक दिल्या अशें म्हणटा आसतना हें एक व्हडलें अजापच घडलां रोणी वंदेलांत आनी एक सोबीत देव मंदीर तूं म्हणटाय सोबीत दिसता म्हणजे जाय की आमकां पळयत आसतना खूब संतोश भोगता देवाक जावं महिमा देवान आमचे ते असर्या विजमितां केल्यात ही म्हजी भोगणां देवाचें एक विशेष येवजन आनी ताचे भोगणां ताणें आमच्या मार्फत हांगासर कार्यगत करूंक ताणें आदार दिलो फादर मस्त देव बरें करूं तुमचे चिंताप तुमी दवरन आज फिरगज तुमच्याच एका मुखेलपणारच म्हूण सांगेत आमी फिरगजीचे लोक खंडीत आसात फिरगज मंडळी आसा संस्थे आसात दानी आसात तांच्या सर्वांच्या मजतीन फिरगज आज उबी जालां जाल्यार खंडीत फाटल्यान तुमचो लिडरशीप म्हणलो तो एक खांबो तुमी आसात देव बरें करूं आनी आतां संवाद मुखार सुरू व्हरूंक आमचे संगी हजर आसात आमच्या गवळीक परिशद हाचे उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन डिसिल्वा तुमकां स्वागत जॉन डिसिल्वा आज आमची फिरगज येदोळ हांवें सांगल्या प्रमाणे मजबूत थरान सोबीत दिसता आनी ह्या सोबीत कार्या फाटल्यान फिरगजीचो उपाध्यक्ष जावन तुजो मोठो वावर हांगा उठून दिसता आनी आमी सर्वांनी तो पळयला ह्या नवीकरण इगर्जे विशयांत हांव तुज्या लेगीत पयले सवाल विचारूं जाल्यार नवीकृत इगर्जेच्या बांदपांत कितें सक्कड विशेशता आसा आनी असो विन्यास कसो ह्या विशयांत आमकां कांय तुमी एक म्हायती दिशात गे बरें ह्या विशयांत कशें चिंता पायलें म्हणून येदोळसो आमच्या विगार बापांनी तुमकां दिलशिल्लें आमी संगता मेळून म्हणजे आमची गवळी परिशद जावं दी आर्थीक समिती जावं दी आनी आमची इंजिनियरींग ग्रूप म्हणटा सांगता मेळून आमकां एक मॉडर्न इगर्ज कशी हांगा कोड्याळांत ह्या सुत्तुरान नातल्ल्या बरीच म्हळ्यार युनीक इगर्ज जायचे म्हणून आमच्या मतींत आसलें तशें आसतना आमकां एक यंग आनी एनर्जेटीक एक आर्किटेक्ट मेळ्ळो मिस्टर कॉलिन पिंटो ताच्या त्या बुदवंतकायेंत आनी आमच्या थोड्या सहकारान म्हणजे आमच्या थोड्या सुचनान ताणें एक बरी करून एक इगर्ज आमकां विन्यास करून दिली त्या इगर्जेंत आमी आतां रिगल्या जाल्यार आमकां आदलो म्हळ्यार पुरातन कालाचो उडास येता
मात्र मॉडर्न इगर जाल्यार तातूंत हर एक संगती तातूंत आसात जावं दी पोरण्या तेस्तामेंतांतलो विशय या नव्या तेस्तामेंतांतलो विशय हर एक त्या इगर्जे भितर आटापून आसा. आमी भितर रिक्तानाच आमकां दोनी सायडीन लेफ्ट हँड रायट हँड एक 2 कुमसारेचे एक मांडावळ केल्या. ती एक म्हणचें जाल्यार हांवें खंयच ना म्हणयत ती आमच्याच मंगळुरांत बोंदेलांत आसा म्हणयत. मुखार एक व्हडलो एक कुरीस दिसता. तो कुरीस फूल रुखाड ते एकच रूख तो एक सगोणेचो रूख फूल रूख तो ताची वजन भरपूर आसा सुमार एक टन्न म्हणयत. तो आमी मोदेंच दवरला. तशेंच लेफ्ट हँड रायट सायडीन झुजे मोरयेची इमाजी दवरल्या. आनी तशेंच सगळ्या आमच्या इगर्जेक एक आमी सोबाय दिल्या आमच्या वुडन क्लॅडिंगांत. ती थोड्यो वस्तू आमच्या आदले इगर्जेच्योच वस्तू आमी यूज केल्यात. फॉल सिलींग जावन दी या खंयची पोरणे रुखाट जावन दी ती आमी चिरनगी ताका पॉलिश करनगी त्योच यूज केल्यात. आनी साबार वस्तू आमी पोरण्या इगर्जेच्योच यूज केल्यात. थोडे रुखाट आमी सडावत आमच्या फिरगजगारांनीच आमकां इना हें जावन दिलां दान जावन दिलां. तशेंच भायल्या फिरगजेंची तांणी जावन दान जावन आमकां दिलां. तशें आसता सुबीत म्हणल्यार तें क्लॅडिंग करन अशी सोबाय दिसता की ही मॉडर्न इगर्ज जाल्यार आमकां आदलो विन्यास आमकां पळोवंक मेळटा. त्या हातूंत आमी हर एक आदल्या काळाच्यो आमच्या पयलींच्या फिरगे इगर्जेच्यो इमाज्यो आसात त्यो आमी परत आमी पेंटींग करनगी रिपेरी करनगी आमी दवरल्या आसात. तशेंच आसता सकट 12 आपोस्तलांच्यो इमाजी तशेंच स्तेसांवां जावन दी या मिस्तेर जावन दी ते पुरा मिस्तेर आमी स्टेन ग्लासांत हें केल्यात. आनी ह्या आमच्या पोरण्या तेस्तामेंतांतले प्रवादीस प्रवादींची हें आसात रुपणे आसा. तशेंच आमचे वांजेलिस्ट 4 वांजेलिस्तांचे रुपणे केल्यात. आनी कुमसारे खातीर हांवें पाद्री पियो आनी मारिया वियानी तांची फोटो घाल्या. तशें आसता तुमकां त्या इगर्जेन रिक्त आसतना एक मागण्याचें तुमकां एक वातावरण मेळटा. तशेंच आमी एक चिल्ड्रन रूम क्राय रूम म्हणटा ताका तें बेबी रूम तें सडावत आमकां भायल्या देशांनी मेळटा. तें आमी विन्यास केलां. आनी वयर उबार बाल्कनी केल्या इवन मॅझिनायन फ्लोर म्हणटात तातूंय सुमार जाणांक बसची मांडावळ केल्या. सरी सुमार हांव चिंता 1300 कम्फर्टेबली बसयेत. बट 1500 आमी कशेंय भितर आमी ऑक्युपाय करीत. हय तशें भायल्यान जाल्यार आमी सुमार हें दवरल्या राखण बोडवे जावन दी हर एक थिंग्स आमी मांडावळ करून दवरल्यात. आनी प्लस आमचो तो कुरीस मुखार रिक्तान वयर तोरी रे कुरीस आयल्यावर परतू सांगलें पाद्रापान पुरशावर आमी हाडलो. तो आमच्या सुरविल्या इगर्जेचो कुरीस तो ताका 100 वर्सांची चरित्र आसा. हय तो आमी परतू आमी आयतार दीस आमी उबारलो. तशें आसता इवन आमी हर एक संगती आमी वतीन दवरल्यात. इन फ्युचर जाल्यार आमकां AC घालचें जाल्यार प्रोविजन आमी दवरलां. तशें आसता आराधनाचे कॉपेल जावन दी पाद्रापाचे वस्ते घर जावन दी हें पुरो आमी मांडावळ केल्या चिंतून मांडावळ केल्या. आनी तशेंच सावंड सिस्टम जाल्यार आमकां क्लियर सावंड जायचें म्हूण आमचे मस्त मनावी आसली. सावंड इंजिनियराक सांगून ताणें बऱ्या तरान आमकां सावंड प्रोविजन केलां. तशें आसता इवन इलेक्ट्रिकल जाल्यार हर एक थिंग्स आमी मोतीन दवरून इवन खंयचे फेस्ता परबेक आमी ते कांय किळे मारचें तें करनगी लायटींग घालचें तें पुरो आमी एवॉयड करच्या खातीर फूल बिल्डींग इल्युमिनेट केलां. आमकां गरज आसतना तें आमकां ऑपरेट करीत ऑन करीत नाजाल्यार बंद करून दवरत. सो आमकां खंयच्याय फेस्ता परबेक जाल्यार एक स्विच गेल्या पुरो पुरो आमचें बिल्डींग इल्युमिनेट जाता. तशें हर एक दोरो जावन दी हर एक थिंग्स जावन दी आमी चिंतून व्हरोन पळोवन आमची इंजिनियर ग्रुपा ताचो मेलविचारक जावन आसा ग्रेगरी डिसिल्वा आमी सांगाता मेळून पाद्र्या जावन दी आमी जावन दी सांगाता मेळून कशें केल्यार कशें जाता अशें केल्यार कशें जाता म्हूण चिंतून व्हरोन पळोवन विन्यास करून आमी आतां आयतीन जाल्यार 18 तारखेक देव बरें करूं. मानेस जॉन डिसिल्वा म्हणजे फिरगज
आमच्या नवीकरण इगर्जीच्या कामांत तुम्ही आदल्या इमाजी सांगले आदल्या इमाजी तुम्ही तो ताका नवी पेंटिंग आणि करणं तशें करून तो पाड जाण्यातल्या ताका परत तुम्ही परने गरजेत असलं नवे गरजेत Even आमी वय आदलो कुरीस आमचो कुरीस वय तो सायडीन दवरन वय आदले मेज आमी वापरले मेज मेज मिसाचे बलिदान ताका एक सूक्त जागो दिला जागो वय, दिला. हर एक वय. वस्तू आमी काही ताका उबाडूना. योग्य रीतीन ताका योग्य रीतीन योग्य रीतीन त्या तुम्ही मंडळावरी सांभाळल्यात आणि प्रमाणे ताका दवरलं. मुखारी की तुम्ही वापरूंक बरोवक अवकाश करून दिला आणि तुम्ही सांगले इवन नवे बांदप जावन ती ताका प्रोविजन्स दवरून पुरा सगळं तुम्ही बरें प्लॅनिंग म्हणल्यार बरी इगर्ज बांधून हाडल्या मस्त देव बरें करूं ह्या सविस्तार तुमच्या माहितीक देव बरें करूं म्हणटा आणि खंडीत परत तुका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताजो पटलो कुरसून जे जाल्यार सांगा फातर सांगा आयच्या भुरग्यांक 12 अपोस्तलांची नांवां येतात पूण ती थोड्यांक वय. कसतात वय. देखून 12 अपोस्तलांची एक तांचे गुर्तू एम्ब्लेम म्हणटा आमी ताचे सिंबल्स घालून 12 अपोस्तलांचे नांवाचे सर्कल केला आणि सायडीक थंयसर दोनूय कुशींनी 12 पिलर 12 पिलर्स ऑफ द चर्च चर्च ओके ताचे वयर 12 पिलर अपोस्तल जोल्यात सांत पावलू सांत पेद्रो उरले पुरा अपोस्तल ताचे उपरांत त्याच रायट सायडीन आमच्या भुरग्यांक इस्रायलच्यो 12 कुळयो खंयच्यो म्हणून गुर्तुनात त्या कुळयांची नांवां गेल्यात आणि तांचे गुर्तू म्हणटा आमी तांचे एम्ब्लेम्स तांचे सिंबल्स ते घाल ओके एका सायडीन 12 अपोस्तल आणि एका सायडीन 12 कुळयो कुळयो, त्या देखून ते एक पोरणे सरलो आनी नवो सरलो वय. ताच्या उपरांत 10 उपादेश मोइजेच्यो 2 पडयो ते आमकां आमच्या कपेल मारांत एक 2 पिल्लार मेळ्ळे 2 पडयां भशेन तर एकार कोंकणी भाशेन आनी एकांत इंग्लीश भाशेन 10 उपादेश कांतोवन दवरल्यात आणि इसल्या सायडीन आमी अशें आल्तारीक पळयता लेफ्ट सायडीन डिवायन मर्सीचे एक पिंतूर घाला आणि तातूंत त्या डिवायन मर्सीच्या पिंतुरा बरे 7 सक्रामेंताचे गुर्तू कांतयल्यात आणि रायट सायडीन नित्या धर्मेचे पाळणेल दवरला आणि सायबिणीचे पुरा कसली पुरा सायबिणीची नांवां आसात ताची रुपणी कांतयल्यात तशें आनी मुखार एक व्हडलो ग्लास घाला त्या ग्लासाचेर आमच्या पात्रोणाक आमी पिंतरायलां ते पिक्चर सोबी दिसता आणि मुखल्या तोरीचेर पुरा बडवे दवरल्या ते बडवे आमच्या सगळ्या बंदेल फिरगेस घरा राखा जाय एक सामिंगेल तिसीन पच्चनाडी पळोवन दवरला एक सामिंगेल इसीन पळोवन दवरला सक्कड सैतानाक ताणें दवडायचे त्या सायडीचे सैतान ह्या सायडीचे सैतान हांगासर केवल देवाचे सहाय आणि देवाचे दूत मात्र आमच्या फिरगेचेर वस्ती करी जाय सर दृष्टिकाय सर कटेफळ सर दुस्मानकाय पयसवरा जाय आणि सक्कडाने माया मोगांची येजे म्हणली आमची आशा देखून आणि येदोळ सांगले 20 मिस्तेर ताचे पण 14 ते समाय पोरण्या इगर्जीची दवरल्यात आणि कितें सक्कड पोरण्या इगर्जीची रुकाड आले इवन आमच्या पाक्याचे रुकाड जावं दी फॉल सिलींग आल्तारीचे फॉल सिलींग सक्कड उपाय कर कितें पाड करनासतना नवी इगज नवीकृत इगज पोरण्यो वस्तू उपाय केल्ले एक व्हडलें साधन म्हणून आणि उपाध्यक्ष आनी तशेंच हेर साबार जण आमचो आर्किटेक्ट आणि कॉन्ट्रॅक्ट आर्किटेक्ट कॉलिन पिंटो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो रॉय कॅस्लेनो आणि सुपरविजन ग्रेगरी डिसुलो तो एक बिल्डर्स आमच्या उपाध्यक्ष भाऊ अशें एक बरें टीम आशिल्लें सांगाता म्हणून आणि एकलो फिरगेसगार इनवॉल्व जाला कोणूच तूं पयस रावूंक ना सक्कड फिरगस कुटाम एक जाला हे ही गज बांदिल्ल्याचे की व्हडले आमी फिरगस कुटाम बांदिल्ले वरते म्हणटा देव बरें करूं फादर तुमच्या माहितीक प्रत्येक तरेन सांगचें जाल्यार आमच्या उपाध्यक्षान सांगले खाली बिल्डिंगाच्या विन्यासा विशयी सांगले जाल्यार तुमी एक आमच्या ध्यानाक योग्य जायचे जाल्यार कसले पुरो आसूंक जाय आनी प्रत्येक तरेन तुमी म्हळ्यार 12 कुळयो ते सगळे आतां आमच्या आतांच्या पिळग्यांक कळीत आसा की ना ते हांव नेना पूण आतां तुमी पिंतरायल्या वरवीं त्या मुखल्या पिळगेक खंडीत जावन उपयोगाक पडटले आनी भक्त आनी ध्यान करता आसतना खंडीत ते सगळें पुरो जावं पुरो देवाचे उपादेश आनी आमच्या सांताची पिंतुरा जावं परत तांच्यो इमाज्यो आमकां थोड्यांक कळीत ना तांच्या फाटलो काणयो आमकां थोड्यांक कळीत आसा इमाजी सगळं नांवी घाला कित्याक सांत भक्त कोण म्हूण कळाचे बरें भोव बरें सांताची वळख आसा खंडीत फादर खंडीत ह्या सविस्तार जाणवायक देव बरें करूं फादर आनी खंडीत चिंता हे नवें बांदप आमकां भक्तिकांक खंडीत ध्यानाक मग्न जावंक खंयचीच एक अडखळ आसची ना म्हणलें म्हजी पाट्यांनी फादर म्हजे मुखले सवाल तुमकां आतां आमच्या फिरगजेंत इगर्ज नवीकरणाचें काम कशें ऑलमोस्ट जावन आयलें ह्या कामा भायर फिरगजेच्या लोकांक कसली पुराय योजना तुमी मांडून हाडल्यांत या हाडूंक येवजिल्यांत ह्या विशयांत काय तुमची माहिती वा तुमची जाणवाय आमकां दिशात की भोव बरें सवाल रोणी आमी इगर्ज बांदल्या इगर्ज एक बांदप
इगर्जीच्या बांदपासांक आतां फिरगज कुटमाकी आमी बांदून हाडला. फिरगजीच्या मुळाव्या गरजांक आमी स्पंदन केलां. फिरगजीचे समीक्षकान आमच्या फिरगजेन कितलीं पुराय गरजेवंत दुर्बळीं कुटुंबां आसात तांची समीक्षा करून ऑफकोर्स हें काम आमी पयलेंदावन करनासतना एका वर्सा आमी 1 या 2 दुर्बळ्यांक घरां म्हणजे येवजण आमी 12 वर्सां जावन करणारे सुमार 10-12 घरां हे 2 आमी बांदल्यान. पूण ह्या शतमानोत्सवाच्या उडासाक गरजेवंत 3 कुटुंबांक आमी घर बांदून दिलां. 2 घरां हे 2 उद्घाटन जाल्यान आनी एक घर परवां उद्घाटन करून तांकां आमी परवां आमच्या संभ्रमाच्या दिसा तांकां आमी तांच्या घराची चावी हस्तांतर करता. तशेंच आमच्या फिरगजेन एक मेडिकल फंड म्हूण आसा. ह्या मेडिकल फंडाक आमी दान जमो करून दुर्बळ्या गरजेवंत पिडेस्तांच्या शुश्रुशेक आमी कुमक केल्या. न्हय केवळ फिरगजीच्या मात्र भायल्या फिरगजीचे आयले तांकां कुमक केल्या. तशेंच आमचें तें एक स्कॉलरशीप फंड एड्युकेशन फंडा. त्या एड्युकेशन फंडांतल्यान आमच्या विद्यासंस्थांत शिकच्या विद्यार्थींक अति गरीब दुर्बळ विद्यार्थींक आनी भायर तांणी मस्तू कुमक येता. कोणूच हांगासर आयिल्लो निराशी जावन फाटीं वचोंक नजो, कोणाकच हांगा कुमक मेळनासतना फाटीं वचोंक नजो. देखून कितें सकट गरजेवंत भाव भयणी हांगासर येतात. फिरगजीचे बायली तांकां ह्या दोनूय निधींतल्यान आमी कुमक करता. आनीकी मुखार आमी दुर्बळां खातीर घरांचे येवजण मुखारसून व्हरता. देखून फिरगजीचे ही गज बांदपासांक आतां कॅम्पस डेव्हलपमेंट करता आसतना पॅरिश डेव्हलपमेंटाक आमी आद्यता दिल्या. सांगाताचो पट्ट्यान हांव तुमकां सांगता आमच्या फिरगजीच्या सकट कुटुंबाक आमी गमन दिलां. आमी ते ह्या जागांनी आमचे सगळी फिरगज 3 झोन करून 12 वाड्यांक त्या वाड्यांक त्या झोनाक तेच विगार म्हणले बरे तांच्या व्याप्ती भितर तांणी आत्मीक सेवा वेवस्थीत रितीन जाता. देखून इगज बांदप नवें आमकां मेळ्ळां, देव मंदीर मेळ्ळां. सांगातच आमी फिरगजीचो लोक ह्या फिरगजीचे जिवे फातोर म्हणयेत. बांदपाक कशें आमी फातोर लोंकाड घालून बांदला आमी जिवाळ फातोर आनी आमी भवार्थी लोक थंयसर भवार्थ 100 वर्सांचो भवार्थ मुखारसून आसा. हें देखून समग्र अभिवृद्धीचे चिंताप घेवन आमी फिरगज कुटाम चलोवन आसा. देव बरें करूं फादर. नवीकरणाच्या कामा भायर तुम्ही फिरगज मंच्या वावरांत तुमचो मोठो सहकार तुम्ही दिला प्रत्येक तरान. तुम्ही आता उल्लेख केल्या प्रमाणे दुबळ्या धाकट्यांक शिकपा निधी जावन ते घर मंचे भोव बरें येवजण फादर तशेंच जावन तुमकां ह्या माहितेक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आता फादर तुमकां म्हजे सवाल. तुम्ही जाणात आता येवच्या समारा व्हड संभ्रमचार आसा. सगळी तयाराय फिरगजेन खंडीत जावन ऑलमोस्ट निमाणे हंताक म्हणल्यार बरी पावला. पुरा हांव म्हज्या खुद दोळ्यांनी पळयला, सगळें पळोवन आसा. आनी हाजो फाटलो वावरी हर एकल्यानी म्हणल्यार बरी प्रत्येक तरान तुमी सांगाता मेळोन परवा कार्य कशें मांडून हाडून ज्या विशयांत फिरगजेच्या लोकां सांगाता फिरगज मंडळी सांगाता मेळोन हे येवजण कशें पोंताक पावोवचें आनी कार्य कशें मांडून हाडचें सगळीं तुमी जगासणेन सत्रायेन पुरा सगळी मांडावळ करना आयल्यात. आतां परवा सोमारा आमचें उद्घाटन कार्य आनी हो तिदोडो संभ्रम हांगासर संभ्रमता. ह्या तिदोड्या कार्यक्रमा विशयान फादर आमच्या वीक्षकांक तशेंच सर्वांक तुमी एक सविस्तार माहिती दिल्यार भोव बरें आसलें. हाचें उद्घाटन आनी कोण सैरे आसात आनी कितें विशेशता त्या दिसा आसता त्या विशयान तुमी सांगलें जाल्यार बरो उपकार जातो. खंडीत येदोळस तुमी आनी विगार बापांनी तिदोडो संभ्रम म्हणून सांगला आनी ह्या बाबतींत जायते कार्यक्रम आमी मांडून हाडल्यान. हाच्या पयलीं येदोळस 2 कार्यक्रमां जाल्यान. नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर वाड्यावार पात्रोण सांताचें प्रदर्शन तांच्या वाड्याक तांच्या वाड्याचो पात्रोणाचें तांणी प्रदर्शन करूंक काडलें आनी हें कार्य बऱ्या तरेन जालां. तुमी व्हिडिओनी पळयला जावं पुरो. नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर इगर्जेच्या तोरिसो खुरीस आनी सोडवंदराची इमाज पच्चनाडी बंग्यारा सीमेत हांव आमी पुरशांवार हाडिल्ली आनी हें कार्य बऱ्या तरेन जालां. वाहन जाता म्हणून आमी त्या नावाखाल हाडिल्लें. 4 व्हिलर्स आनी 2 व्हिलर्स रॅली करून खुरीस आनी तशेंच सोडवंदराची इमाज हाडून इगर्जेंत आमी प्रतिश्ठापन केल्या. आनी त्या दिसा प्रत्येक जावन नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर आमची इगर्ज उक्तावणाच्या संदर्भार तेग गवळी बाप आसतले. इगर्ज आशिर्वचन करूंक आनी तशेंच त्या दिसाचे मिसाचें बलिदान भेटूंक आमचे DSCचो गवळी बाप अदीक माणादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना आनी तशेंच नव्या इगर्जेचें उद्घाटन आमचो निवृत्त गवळी बाप अदीक माणादीक दोतोर लुईस पॉल सोज आनी तशेंच पूण शेताचें वा श्रायनाचें उद्घाटन उडपी DSCचो गवळी बाप अदीक माणादीक दोतोर जेराल्डायजा क्लब हे चलोवन व्हरतले. आनी त्या दिसाच्या वेदी कार्याकी हे तेगी गवळी बाप सैरे जावन आसतले आनी ताचे सांगता मुखेल सैरे दुसरे आसात. सांगचें तर जाल्यार आमचो DSCचो विगार जेराले मुन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना, आमच्या सिटी वारेड्याचे विगार वार माणादेक बाप जेम्स डिसोसा,
ताच्या उपरांत आमचे हेर सैरे जावं पुरो युटी कादर येतलो मेयर मनोज कुमार ताच्या उपरांत आमचो MP कॅप्टन ब्रिजेश चौटा आमचो MLA डॉक्टर वाय भरत शेट्टी आमची पच्चनाडीचे कॉर्पोरेटर संगीता नायक आणि आमचो ऐवण हे मुखेल सैरे जावन ताच्या उपरांत गौरवणीत सैरे जावणी आसात आमच्या फिरगजेंत आदीं सेवा दिल्ले विगार तशेंच आनी हेर सैरे जायते जाण आसतले आनी हें कार्य चलोवन उरतलें आनी ह्या कार्याक आमकां एक रूप दितले म्हणली आमची एक आशा आनी आमचें एक स्वप्न त्या दीस आमचें सगळें कार्य सोंपना 18 तारखेक इगर उक्तावण जाल्लें आमचो संभ्रम थंयसर सोंपना बागार सगळो हप्तो तो आमी संभ्रम चलोवन व्हरता देखून आमच्या नव्या इगर्जेंत पयले फावटी नोवेण चलतलें हरशीं आमकां कळीत आसच्या प्रकार मंगळाराच्या आमच्या बंदेल फिरगजेंत नोवेणां चलतात मंगळाराचो दीस तो नोव्हेंबराची 19 तारीख आनी त्या दिसा आमच्या नव्या इगर्जेंत पयलें नोवेण चलतलें एडोरेशन वा आराधन आमचोच विगार बाप माणादेक बाप अँड्रोसोज ते चलोवन व्हरतात आनी त्या दीस मिसाचें बलिदान आमचे विगार जेरल बाप मनसिंजोर मॅक्सिम नोराना ते येतले आनी मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी उपरांत आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक थंयसर जेवण आसतलें ताचे उपरांतली तारीख 20 नोव्हेंबराच्या 20 तारीख बुधवाराचो दीस सरिल्ल्यांचो उगडास कारण आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आमच्या फिरगजेंत देवादीन जाल्ल्या सर्व क्रिस्ती भावंडांचो उगडास काडून तांचे पासत आमी मागून सस्नाचो विशव मागून आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आनी त्या दीस सांजेर 5 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें उपरांतलो दीस ब्रेस्तार 20 आनी 1 तारीख आमी धार्मिकांचो दीस जावन आचरण करता आमच्या फिरगजेंत सेवा दिल्ल्या सर्व सहायक विगार आमच्या फिरगजेंत आशिल्ले म्हळ्यार उपजल्ले वा आसा जाल्ले सर्व यासाक येतले आनी आमच्या फिरगजेंत आशिल्लीं सर्व धार्मीक घरां कितें शिश्टां जावं पुरो पाद्राप जावं पुरो आसात सगळे आमी सांगाता मेळटलो आनी धार्मिकांचो दीस जावन आचरण करतलो सर्व धार्मिकां पासत आमी मागतलो आनी त्या दीस मिसाचें बलिदान 4 वरार आसतलें बुधवार ब्रेस्ताराचो दीस तो 4 वरार त्या दीस मिसाचें बलिदान भेटयतले आमच्या देशीचो निवृत्त गोळी बाब अदेक माणादेक दोतोर लुवीस पावल सोजो उपरांतलो दीस 20 आनी 2 तारीख शुक्राराचो दीस हर्षांचे बरीस आमच्या फिरगजेंत 5 वरार आराधनान मिसाचें बलिदान आसचें आनी त्या दीस प्रत्येक जाण आमी सर्व दाणी पासत मागता फाटल्या सर्व वर्सांनी स्वयंसेवक जावन आदार दिल्ले फिरगजगार आसा तांचे पासत आमी मागता तांकां एक सांगात हाडचो दीस आनी तांचे पासत तांच्या गरजां पासत तांच्या कुटुंबादारां पासत मागचो तो दीस उपरांतलो दीस सोनवार 20 आनी 3 तारीख हर्षांचे बरीस 5 वरार मिसाचें बलिदान आनी त्या दीस प्रत्येक जाण प्रायवंतां पासत आनी पिडेस्तां पासत आमी मागता आनीक निमाणो दीस आमचो आयतारचो 20 आनी 4 तारीख येवकारिस्तीक पुरशांव सक्रामेंतांतल्या जेजूक उक्त्यान आमी आराधन करतले आनी ह्या मुखांतर परत आमचें सगळें कार्य देवाक समर्पण दिवन आमचें कितें देवाच्या आदारान प्रारंभ जाल्लें ही येवजण तस जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पण येवकारिस्ताच्या पुरशांवा मुखांतर आमी तें सोंपयता आनी सगळो हप्तो आमकां संभ्रमाचो हप्तो जावंक पावतलो सगळो नोव्हेंबर म्हयनोच आमकां सर्वांक फिरगजगार बंदेल फिरगजगारांक एक संभ्रमाचो म्हयनो जावंक पावला मस्त देव बरें करूं फादर तुमच्या सविस्तार रितीन तुमी आमकां ह्या कार्यक्रमा विशयान माहिती दिल्या खंडीत तुमी सांगल्या प्रमाणे आमकां कळटा सगळो नोव्हेंबर म्हयनोच सादारण एक फेस्ताचो संभ्रम म्हणले बरें आमच्या फिरगेजेन चलोवन आसा फादर म्हजे निमाणे सवाल तुमकां वेळाच्या अभावान आतां आमी कार्यक्रम अखेरीच्या हंताक पावता तुमचो संदेश तशेंच ह्या तिदोड्या संभ्रमाक तुमच्या तर्फेन सर्वांक एक मोगाची आपोवणी दिवचे म्हणले म्हजी एक विनंती भोव बरें हांवें आपोवणी थोडो सुरवेर दिला म्हज्या मोगाळ दायजी व्हड विक्षकांक आनी हे प्रोग्राम पळयतल्या समेस्तांक आनी सर सानोरच्या भक्तिकांक फिरगजगारांक आमी हांगासर आशिल्ले इत्तेकी याजाक फिरगज उपाध्याक सगळ्या फिरगज कुटुंबा तर्फेन राणी बाब तुका हे संदर्शन चलयल्ल्याक आनी हांगासर दायजी व्हड सगळ्या कुटुंबाक आनी आख्ख्या आमच्या कोंकणी परजेक प्रत्येक जण मंगळूरच्या धर्मप्रांताचे परजेक आनी तशेंच सारोसाच्या भक्तिकांक आमी मोगाचो येवकार मागता संदेश इतलोच तुमी येया ही गरज पळया आनी देवाक अर्घां दिया हें आमचें काम न्ही ताचें काम देवान आमचें तें व्हडलें अजाप केलां देवाक आमी अर्घां दिवया ही गरज बांदली सांगाता मेळोन फिरगज कुटाम बांदया एकामेका माया मोगान चलया देवाक सहजल्ली एक आदर्श फिरगज कुटाम बांदून हाडया म्हणून म्हज्या फिरगजगारांक आनी सालांच्या भक्तिकांक उलो दिवन आमकां सहकार दिल्ल्या एकल्याक फूल न्ही पाकळी दान दिल्ल्या सर दानीक हांव परगांवा गेल्लो थंयसर जायत्यांनी म्हाका सत्कार केला तांच्या कुटुंबांनी म्हाका रावयलां गेल्ले कडेन बऱ्या रितीन स्वागत करून
तांच्या तांकी पुरती कुमोक म्हाका दिला आमचे फिरगजगार न्हय आसलेल्यांनी व्हड मापान म्हाका दान दिला देखून सगळ्यांचो हांव उडास करता ह्या वेळार ह्या संदर्शना वेळार सर म्हज्या गल्फांत आशिल्ल्या म्हज्या गांव भाव भयणीचो उपकार भोवून फिरगजगारांक वंदन पठोवन त्या दिसा संभ्रमाचें जेवण आसा तुमी सगळ्यांनी ह्या जेवणांतय भाग घेवचंय आनी सगळे कार्य संपूर्ण रितीन भाग घेवन दोदोल सिजन वचा जाय म्हणून विनंती सोमेस्तांक हार्दिक स्वागत येयात आमच्या संतोशांत भागीदार जायात हो तिदोडो संभ्रम यशस्वी करात थँक्यू गॉड ब्लेस यू देव बरें करूं फादर परत तुमकां फादर आयिल्ल्याक ह्या कार्याक आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच ह्या तिदोड्या संभ्रमाक तुमकां सर बरें मागता आनी तशेंच हें कार्य भोव यशस्वेन जावं दी म्हणून आमचें मागणें आनी आज हे आमच्या संवाद कार्यक्रमांत हांगासर येवन तुमी तुमची माहेत तशेंच तुमची जाणवाय आनी तशेंच तुमचो अनुभव आमच्या मुखार वांटून घेतल्याक दायजी वर्ल्डा तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मी आभारी जावन आसा मोगाच्यानो इतल्यार आमचें कार्य हांगासर संपयता निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7 सोमेस्तांक देव बरें करूं काल आज आणि फाल्यां